नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आतां आमी आसा सद्या म्हादयच्या तिरार आसा आमी आनी हांगासर जे लयराई मातेचे भक्त आसा ते आपले 5 दीस व्रत पाळटा, ताका लागून आमी हांगासर एक महाभोजन आसा ताका लागून आमी आयिल्ले आसा। अशे कितलेशेच जाग्यांनी म्हणजेच पुराय गोंयान लयराई मातेचे भक्त जे आसा ते निर्जळ स्थळी वचून आपले व्रत पाळटा। तशेंच हांगासर सुमार 200 जाण आसा आमच्या सत्तरी वाठारांतले, जे एकेच कडेन हांगासर ह्या भागांतले सगळे चडशे जे जाण आसा ते ह्या भागांत येवन रावता आनी आमी आतां थंय वयतले। जो महाप्रसाद आसा जो चवथ्या दिसा आसता तांचो रेगुलर वर्सान वर्सा तो आमी आतां ताचो ग्रहण करतले। सो लेट्स गो। हो जो गांव आसा तो सत्तरी वाठारांतलो पाडेली गांव, निसर्गान भरिल्लो आनी हे जे दोण आसात ते निसर्गाच्या सांगाता म्हणल्यार म्हादयच्या कुशीक हांगासर रावता। आनी तुमी पळयतात हे जे स्थळ आसा ते देवाचें स्थळ आनी हांगासर ते 5 दीस आपलो देवीचो लयराई मातेचो व्रत पाळटा आनी भक्ती भावान हांगासर ते लयराई मातेचो गजरान हांगासर 5 दीस घालयता। तुमी पळोवं शकतात कितलो निसर्गान आनी सैमान भरिल्लो हो गांव।